कोंकणी भाषे तोरायेची सादरपणा खोलायेची कोंकणी कले उंचायेची निरंतरी वाडोवनाची माणसोबान चिंपातुली कलांगणा हुस्क्यांतुली उंचांतल्या भोव उंचूंच उंचली कलाकारांक सुरपायेची मोती मोना दादो सावची निरंतरी वाडोवन आसची माची ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची. दोनशी तेव्या अशावी म्हयन्याळी मानचेक मांडसुबाण कुटुंबातर्फेन तुमकां जमल्यांक सर्वांक हांव येवकार मागतां. आदली माची हाजो खर्च आसलो रुपये 63,000 एकूण 200 रुपये. तुमी UPI आनी कवरा मुखान दिल्लें दान आसा रुपये 5,020 रुपये. ऑस्टिन आनी हिल्मारोज करिश्मा हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड बेंगळूर हांच्या प्रायोजकपणाची देणगी आसा रुपये 41,608 रुपये. अशें वट्टूक 55,916 रुपये. फुडली माची ऑगस्ट 3 तारखेर रॉनी क्रास्ता केलराय हाच्या कवितेची संगीत सांज साजर जाता. आज दुसऱ्या वर्साची सुरसोबाण तरबेती चल्ली. ग्रेड 1 हाका 58 भुरगीं आसात. हर एका आयतारा सांजेर क्लासी चलतात. शिल्पा कुटिना बाय तरबेती दिता. कलाकुल नाटक पंगडाचें नवें बॅच जुलय 1 तारखेतावन सुरू जालां. आनीक 3 जाणांक नांव दाखल करूंक अवकाश आसा. सांजेर कलांगणाक येवंक सकच्या 10 जाल्ला युवक युवतींक रंगमाचेर परजडसो भंगराळो अवकाश आसा. म्हयन्याक तरबेती बातें रुपये 2,500 मेळटात. दफ्तरांत नांवां दाखल करा. थोड्योच बसका आसात. कवरां दिलां. खर्चाचें लायकी दिलां. उदार मोन दाखया. आतां दुडू कवरांनीच दिजें म्हणना. फोन पे UPI ॲप्स गुगल पे हेर सबार ॲप्सां धरूय तुमकां करूंक जाता. तुमकां दिल्ल्या कवराचेर आनी भायर वेतना डब्याचेर QR कोड आसा. स्कॅन करा आनी मानशेक मजत दिया. आमचो वावर कार्यांची माहेत तुमकां वेळार मेळच्याक मांडसोबाणाचें WhatsApp चॅनल हाका सबस्क्रायब करा, फॉलो करा. कलांगणाचें सभांगण नविकृत जालां. उक्ती मांची मैदान AC आनी नॉन AC कुडां भाड्याक मेळटात. हाचो वापर करूंक हांव तुमकां विनंती करतां. घुमट आमच्या कोंकणीचें खाशेलें वाजांत्र. आधुनिकतेचे दावेंत ही कला अळवून वेच्या वक्ता ही जिवाळावंक घुमट गिन्यान म्हणली फिरगजवार तरबेती आमी मांडून हाडल्या. आज उडपी DSSच्या तल्लूर फिरगजेंत पयलें कार्यागार चल्लें. तुमच्या फिरगजेंत आनी वर्तुलांनी तुमकां हें चलोवंक मोन आसा तर दया करून आमच्या दफ्तराक संपर्क करा. घुमटां विक्र्याक आसात. रुपये 1,200 दिवन दफ्तरांत घेवं येता. आनी आतां मांची एक चलावण दिवंक कोंकणी भाशे समर्थक आनी बोंदेल सांव लॉरेन्स पुंचेताचो विगार मानादीक बाब अँड्रुलिओ डिसोजा हांणी वेदीक येवचें. आनी तांचे बराबर आयच्या कार्याचे विशेष सैरे आसात. फातिमा रेतीर मंदिराचे रेक्टर मानादीक बाब आयवन मेंडोन्सा जेजूच्या सभेचे. तशेंच आमच्या कलांगणाचे पिरजेंत आसात रॉय बाब कास्लिनो हांकां आमचो गुरकार एरिक बाब आनी अध्यक्ष लुई पिंटो हांणी वेदीक आपोवन हाडिचे अशें उपकार मागता. मानाच्या सैर्यांक एरिक बाबान आनी लुई बाबान बुको दिवचो. आनी आयची ही 223 मांची चलयता 2023 वर्साचो मांडसोबाणान दिवचो आंतरराष्ट्रीय संगीत दिवस मान जोडलो. फादर वॉल्टर आल्बुकर्क जेजूच्या सभेच्या मेमोरियल कॉयर पंगडाचो मुखेली मानेस्त सायमन पायस बजाल हांणी मुखार येवन एक फुलांचो तुरो घेवचो.
आणि आपले फादर लिओ तुम्ही मुखार येऊन मांची चलावण करीजे गांठ वाजून विनंती करता. हांगासर जमोजल्ल्या सर्व कोंकणी कलाभिमानीक सर कोंकणी प्रेमीक आनी सर्व मोगाच्या आनी प्रत्येक जावन ह्या जगपाक हांव मान बगयता आनी आयच्या ह्या अपुरबायच्या संगीत कार्याक तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो स्वागत मोगाचो येवकार हांव मागतां. आमी घट्ट ताळयांचो आवाज दिवचो ह्या सगळ्या पंगडाक आमी बरें मागचें. 223वी म्हयन्याली मांची हांगासर ह्या कलांगणाच्या विधीर सदर जावच्याक आयती जाल्या. दोव्या कोगलेच्या यादींत फादर वॉल्टर अल्बुकर्क मेमोरियल कॉयर सायमन पायस बजाल हांच्या मुखेलपणान ह्या कलांगणाच्या विधीचेर सदर जाता एक अपुरबाचें कार्य ह्या मांचेर. देवादीन बाप वॉल्टर अल्बुकर्क एक जेजुईत याजक, एक वर्तो संगीतकार, एक वर्तो संगीत मेस्त्री तो जावन आसलो. 1920 इस्वेंत तांचें जनन बिजयांत जाल्लें आसा. ताचे उपरांत 1957 इस्वेंत तांकां याजकी दिक्षा लाभली. अमर कोंकण कौल विल्फ्री बिबस तावनो साबार संगीतकारांच्या कौल्यांक तांणी संगीत दिलां आसतना 200 वयर कौल्यांक तांणी संगीत दिल्लें आसा आनी संगीतांत तांणी सजयलें आसा. संगीतालया म्युझिकल इस्कॉल फातिमा रिटेट हाऊस हांगासर तांणी आरंभ करून साबार संगीतकारांक, साबार युवजनांक, साबार भुरग्यांक, साबार कलाकारांक वेदिकन दिल्ली आनी तशेंच संगीत तांच्या शिरांनी वळाशे केल्ली कीर्त देवादीन बाप वॉल्टर अल्बुकर्काची. लगभग 1960व्या वर्सांनी त्या वेळार दुसरी वातिकन महासभा जाल्ल्या तवळो माय भाशेच्या भाशेनी मिसां करूंक परवानगी लाभली आनी त्या वेळार कोंकणींत कांतारां नातली आनी त्या वेळार 150च्या की वयर कोंकणी कांतारां बरोवन ती कांतारां हरिका फिरगजांक दिवन साबार फिरगजांनी ती कांतारां गायन करूंक कारण जाल्लो जावन आसा देवादीन बाप वॉल्टर अल्बुकर्क. ताका साबार मान सन्मान पुरस्कार लाभले आसात. मात्रिनी यस मान समान संस्थेतावन तांकां जिवितावधी पुरस्कार 2013 इस्वेंत फावो केला आनी हें सांगूंक म्हाका व्हरतो संतोश आनी व्हरतो अभिमान हांव पावतां. दोवी कोगलेसो शीस मानेस्त सायमन पायस बजाल वो तांचो एक मोगासो शीस म्हूण सांगेत कित्याक तांच्या यादींत तो मुखार गेला आनी तांच्या यादींत ताणें संगीत शिकलें आसा आनी आज आयचें कार्य वा आयची संगीत सांज देवादीन बाप वॉल्टर अल्बुकर्काक हें पंगड अर्पण करूंक कशी व्हरता. आनी आतां ह्या कार्याचें पयलें गीत आसा आनी हें गीत एक अपुरबाचें कांतार लिखिल्लें आसा देवादीन बाप वॉल्टर अल्बुकर्क. आनी आतां ह्या विधीचेर पयलें गीत गायन करच्याक आयचो पंगड आयतो जाला फादर वॉल्टर अल्बुकर्क मेमोरियल कॉयर पंगड तुमचे मुखार कार्याचें पयलें गीत ताळयांचो आवाज दिवचो परत आयच्या पंगडाक वेदीक स्वागत मागचें. नमो सर्वेश्वरा नमो सर्वेश्वरा नमो नमो तुका 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 सर्वेश्वरा
हरसिल्लो तूं देवांचो हरसिल्लो तूं देवांचो हरसिल्लो तूं देवांचो हरसिल्लो तूं देवांचो नमो नमो तुका सर्वेश्वरा नमो नमो तुका सर्वेश्वरा नमो नमो तुका सर्वेश्वरा नमो नमो तुका सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा देव बरें करूं मानेस्त सैमन पायस बजाल तशेंच सगळ्या कोयर पंगडाक भोव अपुरबायन कांताराद्वारे आयच्या कार्याक आयच्या सांजेक तुमी सुरवात दिल्ल्याक फादर वॉल्टर अल्बुकर्क वो कोयराचो पंगड ते अंतरल्या 2 वर्सांनी सुरवात जाल्लो एक पंगड जावन आसा पहिले सांत आंतोनीच्या परबेक फातिमा मायाच्या परबेक क्रिसमस इस्टर आनी भक्तीक संभ्रमांक गायन करन उपरांत मदर तेरेसा वेदिके हाच्या मुखेलपणान दिपावली क्रिसमस संभ्रमांक तांणी गायन सादर केल्लें आसा तितलेंच न्ही आसतना प्रिझन मिनिस्ट्री हांगासर हांच्या मुखेलपणान गौली बापा संगी जैलांत आसल्या कैद्यांक एक कार्य उबें केली कीर्ती ह्या पंगडाची जावन आसा तितले मान्य आसतना आमकां सुमेश सांगलीत आसा थोड्याच तेंपा पयले बोंदेलची इगर्जेचें उक्तावण जाल्लें आसा आनी त्या वेळार फादर अँड्रो सोस बोंदेलचे विगार हांच्या मुखेलपणान मोरयाल संगीत सांज ह्या पंगडान सादर करन इगर्जेच्या बंद येवजणाक 3 लाख रुपये जमो केली कीर्ती ह्या पंगडाक फावो जाता दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर क्रिसमस कॅरल्स तशेंच डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचेर पास्कांची गितां आनी आज ह्या मांचेर म्हयन्याली मांची सादर जावची आसा आनी ह्या पंगडाक खंडी जावन आमी परत घट्ट ताळयांचो आवाज दिवन तांकां जरूर आमी बरें मागीचे आनी आतां ह्या कार्याचें मुखेल पद आसा कोंकणी आमची मायभास कोंकणी आमची एक बर्माची भास आमी कोंकणी भाशेचे परजा म्हूण सांगूंक खंडीत जावन आमकां अभिमान पावाजे कित्याक अमर कोंकण कोगोल वेलफेअर मेंबर्स आपल्या उतरांनी आपल्या पदांनी तो अशें म्हणटा कोंकणी भाशेंत देव आसा वेलफेअर म्हणटा कोंकणी भाशेंत देव आसा कित्याक आमी एका व्यक्तीक भेटता आसतना आमी म्हणचे आसा देव बरो दीस दिवं वा देव बरी रात दिवं देव बरो दनपार दिवं देव बरी सांज दिवं आनी अपुरबायचें पद आसा देव बरो दीस दिवं उतरां आनी ताळो आसा अमर कोंकण कोगोल वेलफेअर मेंबर्स आनी हें पद तांच्या सालिसांनी 4व्या कौलेंत आसा आनी हाका संगीत दिलें आसा पप्पन आनी जॉस्विन आनी आतां हें पद सादर करच्याक ह्या विधीर आयचो कोयर पंगड आयतो जाला आनी ह्या पदाचे पोषक आसात मानेस्त सैमन पायस बजाल मानेस्तन सेलिन पिरेरा आनी कुटाम ओमजोर आनी मानेस्तन डायना लोबो बजाल आनी आतां तुमचे मुखार कार्याचे मुखेल पद देव बरो दीस दिवं
भोव सापुरबायन भोव सोबितरान आयच्या कार्याचे पद देव बरो दीस दिवं ह्या पंगडान गायन केल्लें आसा आनी तुमकां सोमेस्तांक हें पद रुसलें तर तुमी सोमेस्तांनी घट्ट ह्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणचें ताळयो मात्रिनी तुमी सोमेस्तांनी घट्ट ह्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणचें सांगता 1 2 and 3 येस तुमकांय देव बरें करूं बरें कार्याचे मुखलें पद ह्या संवसाराच्या आमी खंयच्याय कोणशाक गेल्यार आमी धैर्यान म्हणटा आमी मंगळूरकार वय जावं पुरो गल्फाक गेल्यार जावं पुरो युरोपाक गेल्यार जावं पुरो भारताच्या खंयच्याय कोणशाक गेल्यार आमी धैर्यान म्हणटा आमी मंगळूरकार कित्याक ह्या मंगळुरांत आमी जल्म घेतला ह्या मंगळूर गांवांत आमी जिवन आसतना ह्या गांवान आमकां आपुरबायचो फुडार दिल्लो आसा आमच्या मंगळूरकारांची काळजां मना काळजां मनांत मोगाची झर वळटा आनी आतां आमचें मंगळूर स्मार्ट सिटी जावंक पावलां वय कवी देवादिन क्लॉड डिसोजा बेंदोर हांच्या लिखणेंतावन उदेल्लें एक आपुरबायचें पद आसा मंगळूर गांवाक वर्णन करन मंगळूर शहराक वर्णन करन ह्या आपुरबायच्या गांवाक वर्णन करन आनी तो म्हणटा ह्या गांवांत ह्या शेतांनी भांगर पिकता फुलां फळांची पाचवी धरती काळजाक थंडाय दिता उतरांनी ताळो आसा देवादिन क्लॉड डिसोजा आनी पदाचें नांव आसा येया मंगळूराक आनी आतां हें पद हो पंगड सदर करच्याक आयतो जाला आनी ह्या पदाचे पोशक आसात मानेस्तीन मारिया डिसोजा वालेन्सिया मानेस्तीन अविना डिसोजा मिलार आनी मानेस्तीन रेनिटा डिसोजा कुलशेकर आतां तुमच्या मुखार हें मुखलें पद ताळयेचो आवाज दिवचो परत पंगडाक स्वागत मागचें Manglura
परत देव बरें करूं या कोयर पंगडाक बो अप्रुबायन कार्याचे मुखले पद तांणी हांगास सदर केल्ले आसा सुमेज तांची काल जमोना तांणी जिखली आसा तांकां सुमेज तांक तांणी खुशी केल्ली आसा मुखले पद एका तेंपार चली वा स्त्री कुटुंबाचे वजे ववंची व्यक्ती जावन आसली पूण आज तिस स्त्री दिल्लीक पावल्या आनी आज तिस स्त्री संवसाराचे सुखान घेवंकी मुखार सरल्या उदाहरण सांगचें जाल्यार आमी आतां मोबायल फोनार कोणाक मनी फोन केल्यार जर तर तेंचो नंबर नॉट रिचेबल आयलें तर जाल्यार ती उलोवचें कोणे कोणे स्त्रियेन तितले मात्र न्ही आमी रेल्वे स्टेशनाक गेल्यार थंयसर ताळो आयकूंक मेळचोय ते स्त्री असो मात्र न्ही आमी मेट्रोर पयन केल्यारय थंय आमकां ताळो आयकूंक मेळचो कोणाचो स्त्री असो तितले मात्र न्ही फ्लायटार वसा फ्लायटार एरोस्टेजी स्त्रियो आनी थंयसर आयकोनसो ताळोय स्त्री असोत तूं फिरगजेंत गोवलीक मंडली आसा न्ही थंयसर कोण आसा सांगो सर स्त्रियांचो हांगा पळया गे आनी हांगासरी स्त्रियांसोन तूं सांको चड आसा मुखार एवलीन बाय आसा MC वय सिटींत खंयसर कार्यांक गेल्यार स्त्रियोच आसतात दादले पुरो हडलेंत वय बरें तितले मात्र न्ही मिस वर्ल्ड मिस युनिवर्स मिस इंडिया मिस एशिया मिस इंटरनॅशनल हे सकट स्त्रियोत पूण ह्या आधुनीक संवसारांत स्त्रियांक कितले प्रामुख्यता दिलांगी तितलेंच स्त्रियांचेर शोशणय चलता तितलेंच स्त्रियांचेर हल्लोय चलता वय मुखलें पद आसा यॉडलिंग किंग मेल्विन पेरिसाच्या लिखनेतान उदेल्लें एक सोबीत पद नारी आनी ह्या पदांत मेल्विन पेरिसाची उतरांची ग्रेस्तकाय आमकां उठोवन दिसता आनी ह्या विधीर मुखलें पद सदर जाता पदाचें नांव आसा नारी आनी ह्या पदाचे पोशक आसात मानेस्तीन सुनीता डिसोजा बजाल मानेस्तीन शोभा फेर्नांडीस बजाल आनी मानेस्तीन प्रमिला लोबो बिजे आनी आतां तुमचे मुखार मुखलें पद नारी
वय तुम्ही सुमेस्तानी नारी पदाक ताळयांचो आवाज दिलो ह्या पंगडांती सबार स्त्रियो आसा तशेंच ह्या कार्यांती सबार जाणां स्त्रियो वांटेली जावच्याक कार्य वीक्षण करच्याक आयली आसात देखून सक्कड स्त्रियांक आमी सुमेस्तानी फकत क्लॅप्स मात्र न्ही आमी इल्लो आवाज करया आनी सक्कड स्त्रियांक आमी मान बगया तांकां आमी अभिनंदन पाटया सक्कडांनी परत सक्कड स्त्रियांक ताळयांचो आवाज. बरें मुखलें पद मुखल्या पदांत एका चलयेच्या स्वप्नांत एकलो सोलो दसता वय एका चलयेक एकलो सोलो आपल्या स्वप्नांत दसता आनी स्वप्नांत तो सोलो ताच्या घरच्या दारार उबो जाता आनी फांतें जाताना कोगळ त्या चलयेक जाग येता आनी त्या वेळार तो सोलो नापीत जाता. अपुर्बाचें पद आसा गुलोबाच्या फांट्याक तितीन पानां म्हज्या तुज्या मोगाक हजार हजार खुना आनी अमर विल्फेबाचें हें पद विल्फेबाच्या 36th वॉल्युमांत आसा आनी हें पद मुळांत गायन केलें आसा मानेस्तीन मीना रिबिंबस आनी ह्या वेदीक दोगां जाणां येदोलूच मुखार येवन पावलीं आसात. हें पद आमच्या सुमेस्तां बराबर सादर करच्याक आनी ह्या पदाक वो कॉयर पंगड सांगात दिवन आसा. वेदिक हांव स्वागत मागता बज्जोडिसो जोझफ मस्करिनस आनी कुलशेकरचे रेनिटा डिकुन्ना ताळयांचो आवाज दिवन हांकां ह्या वेदिक आमी स्वागत मागचें आनी ह्या पदाचे पोशक आसात मानेस्तीन शलेट ओर्नेलियो मिलार आनी मानेस्तीन मार्गरेट मॉरस वेलेन्सिया. आतां तुमच्या मुखार गुलोबाच्या फांट्याक तितीन पानां. गुलोबाच्या फांट्याक तितीन पानां म्हज्या तुज्या मोगाक हजार हजार खुणा. गुलोबाच्या फांट्याक तितीन पानां तुझ्या तुझ्या मोगाक हजार हजार खुणा. पहिल्या मिलना भेटली नयाला जमली एकाच किनान दोघांची माला.
सतयता दिसक म्हजे स्थिमीत भंगयता रातीक वरां वरां जागयता रुपणे तुझे नियाळून आशा बागयता वय आम सुमेस्त तांक हें पद रुसलें आयचें गायन रुसलें आमी सुमेस्तांनी कितें करचें कार्य मुखार सुरू येत आसतना कार्याचें मुखलें पद आसा ह्या संवसारांत 100 धर्म आसात पूण हर एक धर्म आमकां शिकयता एकच वाट ती आसा अहिंसाची वाट पूण मनीस कितें करता पूण मनीस त्या धर्माक विरोध वता अहिंसाची वाट पाळच्या बदलाक हिंसेच्या वाटेक तो मुखार सुरू येता आनी गांवांत जायती हिंसा घडटा जावं पुरो खुनी जावं पुरो अत्याचार जावं पुरो हेर संगती ह्या आमच्या देशांत ह्या आमच्या राज्यांत ह्या आमच्या गांवांत जावनूच आसात आनी मुखल्या पदांत यॉडलिंग किंग मेल्विन पेरीस तो अशें म्हणटा मनीस जावन ह्या संवसारांत तूं जल्मलाय मनीस जावन तूं ह्या संवसारांत जल्मलाय तर मनजती भाशेन कित्याक करताय मनीस जावन तूं ह्या संवसारांत जल्मलाय पूण मनजती भाशेन कित्याक करताय अपुर्बाचें पद आसा अहिंसा आनी हें पद सबार गायन स्पर्धांत भोवमान जिखोंक सकलां आनी हांव चिंता हें पद मेल्विन पेरिसान लिखता आसतना स्पर्धे खातीरच म्हणून लिखिल्लें पद हें आनी पदाचें नांव आसा अहिंसा आनी ह्या वेदीचेर दोगां जाणां आयतीं आसात हें पद गायन करच्याक तीं आसात टेल्मा डिसोजा बोंदेलतावन तशेंच जास्मिन डिसोजा ती बोंदेलचीस टेल्मा आनी जास्मिनाक ह्या वेदीक आमी घट्ट ताळयांचो आवाज दिवन स्वागत मागचें सदर करच्याक पद अहिंसा आनी ह्या पदाचे पोशक आसात मानेस्तीन मॉली सेल्डाना निर्मार्गा आनी मानेस्तीन लीना सांतुमायर बिजय आतां तुमचे मुखार अहिंसा
भो अपुर्बायन भो सुबितरान आईमचा पद गायन केल्ल्या टेल्मा डिसोजा आणि जॅस्मिन डिसोजा तशेंच सगळ्या पंगडाक आमी आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा परत तुमचो ताळयांचो आवाज ह्या पंगडाक आमी आशेता बरें आमचे मदगात आयच्या कार्याचे मुखेल सेरे आसात ते फातिमा रेतीर मंदिराचे डिरेक्टर माणिक बाप आयवन मेंडोन्सा हे याजक मनेस्त सैमन पायसाक भोस लागशिल्ले कित्याक तांणी फातिमा रेतीर हावजांती कॉयर सादर केल्लें आसा आनी आतां विनंती करता फादर आयवन मेंडोन्सा तुमी फुडें येवचें आनी तुमी बऱ्या मनाची उतरां उसारन ह्या पंगडाक आनी प्रत्येक जावन ह्या कार्याक बरें मागोवन मनेस्त सैमन पायसाक तुमी बरें मागच्याक विनंती ताळयांचो आवाज दिवन आमी फादर आयवन मेंडोन्साक वेदीक आमी स्वागत मागचें Mogachano, Father Walter Albuquerque Memorial Choir, Simon Pais haच्या मुखेलपणान सादर केल्ल्या दवकोलेच्या यादीर कार्यक्रमाक हजर आसच्या बोनेलू त्रिगजीच्या फादर विगार बापनो तशेंच मानेस्त एरिक रोजारियो मागीर मानेस्त रॉय कास्तेलीन आसात आनी मोगाच्यानो ह्या कार्यक्रमाक म्हाका आपोवणी दिल्ल्या वेळार हांवें कितें उलय जाय म्हणून सायमन पायसा कडेन विचारलें ताणें म्हाका एक स्मारकांको फादर वॉल्टर अल्बुकर्कचो स्मारकांको दिल्लो आनी त्या स्मारकांकाचेर आशिल्लीं लेखन हांव वाचून आसुल्लो आनी त्या स्मारकांकाचेर मुखल्या पानार असलीं उतरां आसलीं कोडयाळ्यांत संगीत ग्रेस्त केल्लो संगीत गुरू कोंकणी लोकांतय तूं उदार तुजे तावन संगीत आपणायिल्लें साबार कोंकणी संगिता प्रेमाच्या काळजांत तूं अमर म्हणून वैमुगाचेनो देवान दिल्लें तें देणें देवादीन फादर वॉल्टर अल्बुकर्कन तांणी ताचे पासून सुपयूक सुना बगार तें हेराक उदार मनान दिल्लें जावन आसा साबारांक तांणी संगीत तरबेती दिवन संगीताचो मोग हर एकल्याच्या काळजांत उपजावलो जावन आसा जें कितें तुमकां फुंक्याक मेळ्ळां तें तुमी फुंक्याक दिया म्हणली सोम्याची उतरां भोवशा फादर वॉल्टर अल्बुकर्कन तांच्या जिनियंती सादर केल्ली जावन आसात देखूनच ताची संगीताची रूस आनी सोबाय ताणें वांटून गेल्लें आसा ताणें संगीत मोलाक विकूंक ना बगार उदार मनान दिल्लें जावन आसा आज दनपरां हांव आमच्या फातिमा रेतीर मंदिराच्या त्या संतृप्ती घरांत ह्या कार्याक वचूंक आसा म्हणल्या वेळार थंयसर आसलेल्या जेजवितांनी म्हणलीं उतरां तांणी सांगलें केवल फादर वॉल्टर अल्बुकर्क दोवी कोगुळ मात्र न्ही तसो आनी एक हम्स आनी एक भाग्य तुमी सांग जाय म्हणून आनी तें जावन आसा ताचे इतर गूण जावन आसात हांव ब्रदर जावन आसतना आमच्या तरबेती वेळार हर एक फावटी तो थंय संगीत वजन करूंक या गायना गावंक आनी आमकां उत्तेजन दिवंक तो थंयसर हर एकलो येतलो तशेंच हर एका जेजविताच्या जुबल्या वेळार फादर वॉल्टर अल्बुकर्कचें हें वायलीन म्यूज जावं पुरो या कंतार नासतना खंयचेंच एक कार्यक्रम अंत जायनातलें अशें हांवें फादर वॉल्टर अल्बुकर्कांत थंयच्या जिनियेंत पळयलें जावन आसा ताजें सादेपण आनी खालतेपण आपूण इतलो विद्वान जाल्लो जाल्यारय ताचें थंय गर्व नासलें आनी दुसरें जावन आसलें ताचे थंय आसली ती मोवाळाय दुबळ्यां थंय आसली ती दुसऱ्यांक बरें करी जाय म्हणून आनी कदाळय कोणीय ताचे थंय आयल्यार ताचें मन ते करगतालें म्हणून म्हाका तें बगतालें आनी हो खरो जेजवीत जावन आसलो कित्याक म्हळ्यार ताच्या सुपिरियरान तेंच काम दिल्लें संगीताच्या तें सोन उरलें कामां ताणें धैर्यान आनी मोगान केल्लें जावन आसा ताचे उतार पुरायेर आमी जाणाव ताका नागालँड मिसावाक वचूंक सांगल्या वेळार थंयसर तो धैर्यान गेल्लो आनी थंय थोडीं वर्सां थंयसर तांणी सेवा दिल्ली जावन आसा आनी थंय ताणें सेवा मात्र न्ही तें म्युजीक थंय आसलेल्या लोकांक ताणें शिकयलें जावन आसा आनी थंय जावन येवची थोडीं जाणां सिस्टां आनी आतां जाल्यार त्या पद्रापाचे फादर वॉल्टर अल्बुकर्कचे उडास करून आसात देखून खंडीत जावन आमचो पद्र्याप फादर वॉल्टर अल्बुकर्कचे उडास आमी निरंतर दवरची आमची जबाबदारी जावन आसा आनी ह्या वखदां ताच्या
सांगता जियोवन रावोवन संगीत शिकिल्ले साबार जाण आसात आनी तांचे पैकी आतां ह्या साबार वर्सां जावन जिवाळ उरचें एक कॉयर म्हूण संगीत वॉल्टर अल्बुकर मेमोरियल कॉयर आमच्या सायमन पायसाच्या मुखेलपणान ते मुखार सरून आसा साबार तांकां म्हज्या नांवी आनी सगळ्यांच्या नांवी आमी अभिनंदन पाठयया हांवें तांच्या कॉयराक साबार फावटी हजर जाल्लो आसा आनी आमच्या जेजवीत याजकांच्या वोडतीक हरी फावटीन तांचे ह्या वर्सांनी तांचे कॉयर्स येता आनी बरें करून गायता देखून मोगाच्या सायमन पायस आनी तुमच्या कॉयराक हांव सबस्की पाठयतां आनी अभिनंदन पाठयतां आनी मुखलें तुमकां हांव बरें मागतां आनी अकरा एक सांगचें जावन आसा कितें म्हळ्यार वखंडी जावन एक म्युजीक एक टॅलंट जावन आसा देवान दिल्लें तें दिर्वें आनी हांव जाणा फादर ऑल्टर आल्बुकर्कान आमच्या जेजवीत ब्रदर्सांक थोड्या जाणांक ती तरबेती दिल्ली आनी ते ब्रदर्स आज दुसऱ्यांक ती तरबेती दिवन आसात खंडी जावन हांव काल 6 वर्सांनी आनेकल म्हणल्यार संत जोजफ पिरगज विकार जावन आसलो थंयसर फादर वॉल्टर आल्बुकाराच्या आताकाल शिकले ते ब्रदर्स 2 जाण आसले तांणी दोन पिरगजींक वचून थंयसर आनेकल पिरगजींत 4 जाणां भुरग्यांक म्युजीक शिकयल्लें जावन आसा तशेंच थंयसर आसलेल्या जिगनी पिरगजींत थंयसर म्युजीक शिकयल्लें आनी तीं भुरगीं आनी तांच्या कुटुंबां त्या ब्रदर्सांक आभारी जावन आसात फादर वॉल्टर आल्बुकर्का जावन तांणी कितें घेतिल्लें तांणी तें दुसऱ्यांक दिलें आनी खंडी जावन सायमन पायस आनी तांचें हें कॉयर तांणी कितें तें घेतलां उरलेल्या लोकांक दयाळ मनान ते दितात आनी हांगासर 7.5 मेंबर्स हांगा आसले म्हाका गोश्ट आसा लोक दुसऱ्या पिरगजेन धांवन ह्या वाराडे धांवन 3 या 4 वाराडे धांवन सांगाता हाडून तांकां सांगाता दवरून हें एक कार्य बऱ्या तरान आनी संगीत मुखार वचूंक करचें प्रयत्न जावन आसा हें मुखार बऱ्या तरान वचून दी म्हणजे मागणें जावन आसा देव बरें करूं सायमन पायस आनी उल्हास तुमकां वय जे कितें फादर वॉल्टर आल्बुकर्का विशयन माणदी बाप आयवन मेंडोन्सा सांगलां की ते कंडीत जावन 100% नीज जावन आसा कित्याक हांवें सान लुईस कॉलेजींत 13 वर्सां प्रायमरी तावन डिग्री म्हणसर तें शिकिल्लो आसा आनी त्या वेळार म्हाकाय उडास आसा हांव हायस्कुलांत आसतना पाद्रपान एक एकॉर्डियन कान घेवन तांचें एक स्कूटर आसलें आनी त्या स्कूटरार तांणी फातिमा रितीर मंदिराक येवन साबार भुरग्यांक आनी ब्रदरांक तांणी तरबेती दिल्ली आसा मात्र न्ही उपरांत तांकां स्कूटर व्हरूंक जायनातल्या वेळार तांणी बसार 5 नंबर बसार त्या वेळार तशेंच रिक्षार तांणी वचून साबारांक तांणी तरबेती दिल्ली आसा मात्र न्ही आमच्या एसेंब्ली वेळार तांणी थंयसर रेकॉर्डिंग कान घेवन तांणी थंयसर गायन केल्लें आसा देखून खंडी जावन तांच्यो यादी प्रत्येक जावन सान लुईस कॉलेज कोण परत शिकल्यांत खंडी जावन तांच्या मोतींत जरूर आसता म्हूण म्हजी पातीनी जावन आसा परत देव बरें करूं माणदीक बाप आयवन मेंडोन्सा तुमकां नमस्कार समेस्तांक सगळ्यांक नमस्कार म्हणजे ओळख म्हणे मेळ्ळी की कोणाक म्हणे नाम हांव कोण सुरी जेरी वय गे वय बाबा कितें सुरी जेरी म्हळ्यार हा. सगळ्यांक कळत जाता आमच्या गांवांत हा हा सुरी जेरी म्हळ्यार हा. सुरी घालचो जेरी वा. होय कोणाक सुरी घालचो कोणाक म्हणजे आता सुरी पळोवन तुम्ही भिये नाकात कितें हांव सुरी जेरी म्हणून तुम्ही काय भिये नाकात बाबा ना बा. सुरी जेरी म्हळ्यार दुकराक सुरी घालचो जेरी वय म्हजो हो जीव पळोवन आनी दुकरा सुरी घालची की म्हणून तुम्ही काय चिंती नाकात हांव पळोवंक मात्र असो हा. सकत घट्ट आसा म्हजे कडेन हांव एकलोन तुबरो म्हणटा आतां हा यो देवा आदल्या कालार एक दुकोर मारी जे जाल्यार कोली आवाजता ती कोली गडबड पयलें 5-10 जाणांनी सांगात मेळचे आसले वय गे वय हा. सांगात मेळटानंतर तुका राकळटलें हा. आज म्हजो वेळ भरती जालो म्हणून वय. वय दुकराक धांवन धांवन व्हरताना हा. ताच्या फाटल्या पायाचे मार कितल्या जाणांनी केल्ले आसात वय गे त्या दुकराक बांदून ताका गांठ घालन ताका वमतें उदारें घालन ताका आड घालन त्या बांकारान दवरताना
तासो गळत आसून ताका सुरी घालताना आसा पळय आं. ताच्या त्या बाटेक सगळ्या वाड्याक कळतले म्हणटा कितें म्हणून आज मारका मागर दुकर मारला आहा आज शेजारच्या चारला मागर दुकर मारला आहा आज त्या तेजो बॅगर दुकर मारला म्हणून सगळ्या वाड्या कळतले कित्या म्हळ्यार आदल्या काळार आसा पळय आं. चढावं तो सक्कट गारांनी दुकर पोसताले आतां पोसिनान पळय आतां पोसिनान म्हळ्यार कितें? आतां पोसून गेल्यार ते 5-10 जाणांनी सांगाते मेळचे ताका धांवणावन व्हरचे ताका बांदून ताका सुरी घालची ती काल ती गेल्या हय गे आतां एकलोच म्हणटा आतां पुरो बदलला म्हाका खंयचो दुकर म्हूण दाखयल्यार जालें आं. हांवें त्या दुकराचे लागींचे पयले मोगान लागींचे कितें म्हणून मोगान पळोवचे 1-2 पटी ताका पोशोवचे आं. पोशयताना आं. तो इल्लोसो म्हाका गुरू गुरू करता आहा. पण न्ही पोशोवचे पांय कसो पुस्क घालचे एकत्त मार आं. एकत्त पटी भितर गेल्यार पुरो दुकर धाडला जालें मग जालें फिनिश खातम एक तेंबर रागात भायर येना म्हणटा अयो देवा त्या आदल्या काळार एक दुकर मारताना ते रागात वस एक दंबो दरसो कितें तांत वाळिल्लें ते रागात या भायल मनशांनी पुरा आठवून उण करून दिवचें आसलें हय गे आतां तें बरं ना ना गे आतां एकलोंक तूं पुरो आहा. आतां काळें आसल्यार दुकराचो श्वास गेल्या उपरांत आहा. कात काडची काळजा भितर हात घालून दिवचें आतां आमची काळे ती बदलल्या हय गे आतां एकलोंक तूं पुरो म्हणटा आं तुमगेर दुकर मारूंक आसा आसल्यार सांगा हांव दुकर मारन नितळ करन सुटी करन पुरो तयार करून दिता उण्यार जाता बा हांव काय मार्गाय असो न्ही उण्यार जाता हय गे वय बा आहा. एक घडी हांगा कालंगी गुरू 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 जाता आहा. ओ ही जिल्ली बाई देवा मुजा हांवें मोबायल सायलंट धरले म्हाका उडासा जागी ही जिल्ली बायन 2-3 पटी कॉल केला एक घडी जिल्ली बायचे एक पटी हांव उखलता हॅलो सांग जिल्ली बाये जेरी तू वा. खंय आसाय सायबा हांव येवन तासा ना जिल्ली बाये तुज्या वाटेर तासा कालन जालें तुका सांगलें न्ही ऊस वाडचे पयले ये म्हणून वेग्गी ये आयो देवा येवन तासा जिल्ली बाये तू काय गडबड करताय वेळ जालो जेरी तुका सांगलें न्ही कोणायकी कळोवंक नजो म्हूण आयो देवा कोणाकी कळनातलं बरं आम्ही करया जिल्ली बाये तू काय मंडून करताय तशें न्ही सायबा वाड्या घरांक सगळ्याक कळल्यार म्हाका इल्लें तुजे दुकरा मास दी म्हणटात आमी भायर आंगडीक दिल्यार किल्याक 400 रुपये मेळटात वाड्या घरांक धर्माक दिल्यार जाता सायबा ना ना जायना जिल्ली बाये तू काय बे नाका हांव करतना आवाज जायना म्हण तुका गोत्त ना जिल्ली बाये आम्ही करया कोणाकी कळनातले बरे करया हांव येता तूं भिये नाका ऊस वाडोवन आयले उपरांत आवाज जाल्यार सगळ्यांक कळटा ना 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 आवाज जायना जिल्ली बाये हांव येता आयलो तुज्या वाटेर तासा आयलो ह्या जिल्ली बाये कडेन उलयतना आसा पळय म्हाका कालंगी आंगांत कुचिलो जावंच्यो वय आनी एक कालंगी म्हळ्यार नितळ म्हणटाना म्हाका एक उडास जालो आतां पुरा रोसाक वजें बांदतात पळय वजें बांदताना त्या दुकराक बांदचें आमी वजाक येता वजाक आनी तुमकां कोणाकी दुकर जाल्यार सांगा म्हाका मेळा परच्या पोरू एका रोसाक हांव गेलो कितें जालें म्हाका सांगताना दासो येतात पळय कितें रोसाक म्हज्या मुखार त्या दुकराचे पाय बांदले पाय बांदताना दुकर काल्दो भियेलो पळय बा काल्दो भियेलो ताका मागीर बांदून बडग्यार उको नाडटाना आसा पळय पयले फावटी ताणें नितळ संवसार पळयलो वयलो दुकर अर्द भियेलो म्हणटा ताका ती कितें बेंडकार मुखार येवन ताच्या मुखार डुम्म 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 करताना दुकर पुरतो भियेलो
यो देवा त्या दिसाची गजाल सांगल्यार आसा पळय कितें भियेल्लो दुकर माटवा भितर रिक्ता रिक्ताना पाटल्यान मुखल्यान पुरा करून घालीचे यो देवा म्हज्या कल्या वाजता मुखार येता येताना होकल्याच्या लागीं लागीं पावताना ताणें शिमटी आलेली चिमटे आले नका म्हणून जात ते ताची खुशी पळय चिमटे आले येताना होकल्याच्या सगळ्या आंगाक जाले यो देवा ते दळ हांवें चिंतलें दुकरांक भूत शिके जे म्हणून हांवें म्हज्या दुकराक भूत शिकयला म्हणटा म्हज्या दुकराचें नांव चंटू म्हणून वय हांव चंटू गडे काळें सांगता तें करता हांवें सांगल्या उपरांत ताणें करचें म्हणटा वय चंटू उठ रे म्हळ्यार जालें उठ्ठा चंटू बस रे म्हळ्यार बसता चंटू मूत रे म्हळ्यार मुत्ता देखून तूं बळे व त्या बजलच्या विलप्याबाक बजलच्या त्या आण्णीलाक वजाक बरो मुजत तूं करताय म्हणटा कल डिमांड म्हज्या दुकराक वय ताणी म्हाका हो जाग्याच्या पयलें सांगल्यार जालें हांव चंटूक आयत्तो करून धरता चंटू पुरा भायर घाल रे म्हळ्यार जालें तो पुरा भायर घालून नितळ जावन रावता मागीर ताणी वजाक व्हरतात म्हज्या दुकराक डिमांड आसा वय हांवें आतां जिल्लेब्याकडच्यान वचचें पडटा म्हाकाय मस्त डिमांड आसा आतां जिल्लेब्याचे लागीं हांवें वचना जाल्यार आसा पळय तें घालें की ती काय मागीर राग येता म्हाकाय तिचे लागीं आतां वचना जाल्यार म्हाकाय समज जायना तें देखून तुमकां म्हजी गरज पडल्यार भायर सूर्य जेरी म्हळ्यार कोणी सांगतात वय बाबा हांव भायर सरता आनी एकटी मेळ्या देव बरें करूं बरें मगाचनो आनी हांगासर हांव सुमेस्तांक हांसोवचे प्रयत्न केल्ले आसा बजालसो मानेस्त रॉकी पिंटो आनी ह्या मानेस्ताक तुमी खंडीत जावन रोसाच्या कार्यांत वजांत जरूर तुमी पळयलां आसतलें कित्याक वजाचेर तो घुमट करून आसता देगेन केंगी कोणे परत ताका पळयला वजांत एक पटी हात वयर घाला होय खंडीत जावन एक अपुरबायचो कलाकार मानेस्त रॉकी पिंटोक आमी सुमेस्त आनी घट्ट ताळयांचो आवाज दिवचो तांकां आमी देव बरें करूं म्हणचें बरें कालच्या दिसा दायजी वर्ल्डाच्या 25व्या वर्साच्या संभ्रमांत थंयसर एक कार्य आसा केल्लें सांत आग्नेस ऑडिटोरियमांत आनी त्या गायनाचो एक वांटो जावन तेगा जाणां चलयेनी एक वायलिनाचें प्रदर्शन दिल्लें आसा आनी आयचे कार्याचें मांडवळ आमी करता आसतना हो वांटो काल सांजेर म्हणसर आमच्या ह्या लिस्टीर नातलो कार्य जाल्या उपरांत मानेस्त सायमन पायस म्हजे लागीं आयलो आनी म्हणालो तो वायलीन ह्या इन्स्ट्रुमेंटाचो व्हड एक अभिमानी आनी ह्या मानेस्तान सांगलें फाल्यांच्या कार्यांत ह्या तेगांनी परत तांचें प्रदर्शन दिजें म्हूण सांगून आनी आतां वायलिनाचें प्रदर्शन दिवच्याक तेगा चलयो तेगा कलाकारां ह्या विधीर उबीं आसात आनी एक अपुरबायचें प्रदर्शन आमा सुमेस्तांक दिवन आमा सुमेस्तांची काळजां मना खुशी करच्याक आमा सुमेस्तांक काळजां मना दादोशी करच्याक आयती जाल्यांत वेदीचेर बजालचे वेन्झिल फर्नांडीस मिलारचे रियानन पायस आनी बीजेचे आलिया पिंटो आमी सुमेस्तांनी ताळयांचो आवाज दिवन ह्या तेगा कलाकारांक ह्या वेदीक आमी स्वागत मागचें
खंडीत जावन भोव अपुरबाचे उंचले प्रदर्शन दिल्ल्या विन्झेल फर्नांडीस रियानन पायस आनी आलिया पिंटोक आमी सुमीस आनी परत घट्ट ताळयांचो आवाज दिवचो तांकां आमी देव बरें करूं म्हणजे तांच्या मुखल्या संगीत पैनाक आमी सर्व बरें मागचें. बरें, कार्याचें मुखलें पद. आमच्या भारत देशाच्या या सोबीत गांवांत साबार जाती कातींचो लोक आसा. पूण आतां फाटल्या साबार वर्सां तावन राजकीय पार्टीच्या फायद्याक लागून जाती काती मदें झगडें मारामार थंयसर जाता. धर्मा मदें द्वेश हल्लोय जाता. मात्रिणी फाटल्या दिसांनी आमच्याच मंगळुरांत जाल्ल्यो कुण्यो खंडीत जावन आमकां एकपटी आमच्या जिवाक भिरांत हाडयता. पूण ह्याच भारतांत संवसाराचें श्रेश्ठ संविधान दिल्ली कीर्त आमच्या भारताक फावो जाता. आनी मुखलें पद आसा म्हजो देश इंडिया. आनी आतां ह्या वेदीचेर दोगां अपुरबायची नक्तिरां भोव अपुरबायची तारां आयतीं आसात मुखलें पद गायन करच्याक. तांचो पयलो आसा जेपुसो मानेस्त लॉरेन्स बॅप्टिस्ट ह्या मानेस्तान साबार तांचेच संगीत कार्य उबी केल्यांत आनी साबारांची काळजां म्हणून तो जिखलो आसा. आनी ताका सांगात दिवच्याक अनेक कलाकार आसा बजालची सुनीता डिसोजा. ताळयांचो आवाज दिवचो लॉरेन्स बॅप्टिस्ट आनी सुनीता डिसोजाक वेदीक स्वागत मागचें. सदर करच्याक पद म्हजो देश इंडिया. आनी आतां ह्या पदाचे पोशक आसात मानेस्तीन लिनेट कॅस्टेलिनो नित्यादर नगर आनी मानेस्तीन मिल्ड्रेड मिनेझस कुलशेकर. अरे हात जात कात रंगी संगी मेलोडीक जाऊन रावया आम्ही माय गावाक नमान मान करूया. विसरून एक जाऊया आणि भारताच्या शाची संसारार गसूया. म्हजो देश इंडिया महान इंडिया मोगा माय पासा सो गावो इंडिया. देशान इंडिया आम्ही पास राखोया आणि धैर्यान म्हणया जय हो इंडिया. त्रिवर्णाच्या भोंदेराणी ऊस उबारल्या सोबायताची बेजारायना सिडल्यानी सुख शांती. काळजांती एकवटान मोगान आसतना बिरांक नाका अनवा येवची ना.
मैपासाची भानपामुजी अत्रेगाची काळजावडी वाटेर म्हज्या नदर लायताली हुस्क्यात तुज्या खेळटाना तुजें मन कळ्ळें ना सुक्या दोळ्यार दुखां कळ्ळें ना कोणत्या पैस्यात तुझी काळजात याद असताना दोळ्यार म्हज्या दुकां देंवतेली फुडार सोडून भरगांवांत चांदी चिंतून आसतना यादेन तुज्या सुशेग मेळटाली साडून तुका मेळटाना तुजें मोल कळ्ळें ना सोबान तुगले हातां मेळ्ळें ना कधी जावन बू अपुर्बाचें गायन तितल्याच अपुर्बान गायन केल्ल्या मानेस्त लॉरेन्स बॅप्टिस्ट जेपू आनी मानेस्तन सुनीता डिसोजा बजाल तांकां आमी मात्रिणी सगळ्या पंगडाकी परत घट्ट ताळयोचो आवाज दिवचो तांकां आमी देव बरें करूं म्हणचें आदल्या काळार फांत्यार कोंब्यान साथ घाल्यार मनीस जागो जातलो आनी आपल्या वावराक तो लागतलो हे हळ्ळेंतलें एक वातावरण जाल्यार सिटींत वातावरण वेगळेंच सिटींत एका व्यक्तीन जागो जायचे जाल्यार थंयसर इगर्जेची गांठगी वा पडलेसो बांगी वा दिवलाचें सुप्रभात आयकल्यार थंयसर मनीस जागो जातलो आनी आपल्या वावराक तो वेतलो पूण आजकाल एल्ड्रम घाल्यारय मनीस उठना वय एका कार्यांत सगळ्यांची पदां आसून ह्या कलांगणाच्या वेदींत ह्या मानसभानाचें पद ना तर जाल्यार तें कार्य खंडीत जावन इनकम्प्लीट वय मो वय बरें मुख्य पद आसा मानसभान प्रस्तुती उतरां आसात मानेस्त श्रीधर कामत हांची संगीत आनी ताळो रचला विश्व कोंकणी कलारत्न बाब एरिकोझेर आनी पदाचें नांव आसा फातोडेच्या कोंब्यान आनी सुबीत पद ह्या वेदीचेर गायन करच्याक परत आयचो कोयराचो पंगड आयतो जाला तांकां आमी स्वागत मागता आसतना ह्या पदाचे पोशक आसात मानेस्त लॅन्सी सिक्वेरा आनी मानेस्तन जोविया सिक्वेरा कुलशेकर तशेंच मानेस्तन स्टेल्ला डिसोजा नित्यादर नगर आनी आतां तुमचे मुखार मानसभान प्रस्तुती पद आसा फातोडेच्या कोंब्यान सुरवात
खंडीत जावन मनेस्त श्रीधर कामताची भोव अपुरबाची उतरां तितलेंच उंचले संगीत ह्या पदांत जरूर आसा आनी अपुरबायचो ताळो रचलो मनेस्त एरिको झेरियो हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांच्या भलायकेक आमी सर्व बरें मागता कित्याक एक तांची भलायकी तितली बरी ना तरी पूण कोंकणीच्या मोगान ते हांगासर आसात देखून एरिक बाबाक आमी घट्ट ताळयांचो आवाज दिवचो तांकां आमी देव बरें करूं म्हणचें कित्याक सबार वर्सां तांची गरज कोंकणीक आसा देव बरें करूं बरें मुखलें पद आमी करावलींत जियेता आनी ह्या करावलींत सबार कुटुंबां मासली पागचें व्याप्त ती करन आसात आनी त्या व्याप्ताद्वारे सबारांची कुटुंबाचो फुडार त्या व्याप्ता वरवींत मुखार वचून आसा तांचो दिसपडतो ग्रास ती कान आसात आनी एक मोगरांच्या जिणे विशयेन वर्णुचें तांचे कश्ट पिंतरावचें एक सुबीत पद लिखिल्लें आसा अमर कोंकण खगोल वेलफेर बिंबसान आनी हें पद तांच्या 26व्या कवळेंत आसा आनी हें पद मुळांत गायन केल्लें कोंकणीचो बंगरालो ताळो मानेस्त रॉनी डिकुन्ना आनी हें पद ह्या वेदीचेर सदर जाता आसतना ते गजाना भुरगीं आयतीं आसात ह्या पदाक अपुरबायचो नाच सदर करच्याक आनी तीं आसात नेंटुली तारा
अपूर्बायची तारा रिशल सुवर्णा रियाना पिंटो आणि एल्टन मस्करिनस पदाचें नांव आसा मोगोरा योरे आणि या पदाचे पोषक आसात मानेस्तीन नॅन्सी वेलेंटो मिलार आणि मानेस्तीन डेझी बरेटो वेलेन्सिया आणि आता कार्याचे मुखले पद मोगोरा योरे तुमचे मुखार.
बरें आयचे सगळें कार्य ज्युस्त 8:30 वरां भितर सोंपता देखून कार्य जाल्या उपरांत दरली मासली ती विक्र्याक आसा भायर देखून वेतना घेवन पयशे दिवन घरा व्हरची बरें देव बरें करूं बू अपुरबाय सो ना सादर केल्ल्या रिशल सुवर्णा रियाना पिंटो एल्टन मस्क्रेन सेशन्स ह्या सगळ्या कॉयर पंगडाक आमी आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा बरें आयच्या ह्या कार्यांत संगीत आसलें गायन आसलें फकानां आसली नाच आसलो आनी त्या कोनशाक आयचे संगीतगार थंयसर भोव अपुरबायचे संगीत खेळोवन ह्या कार्याक तांणी उंचाय हाडिल्ली आसा आनी ह्या कार्याचे केंद्रबिंदू ते जावन आसात कित्याक तुमकां सुमेस्तांक तांचे संगीत रुसलें जाल्यार तांकां आमी घट्ट ताळयांचो आवाज दिवन सकट संगीतकारांक आमी आभार मानचें तांकां देव बरें करूं म्हणचें आनी तांची परिचय करून दिवची जाल्यार नांवां आपयतना तुमी उबे रावचें आनी सकट आमच्या मांडाच्या सेऱ्यांक तुमी हाय म्हूण सांगचें थंयसर रिदम गिटारांत आसा एक तालिंतवंत भुरगो आनी तो आसा गांवांत बेंदुरचो इयान नील पिंटो तेचे नंतर आनीकलो आसा रिदम गिटारार आनी तो मिलारचो ताची आवय हांगासर गायन करन आसा आनी तो आसा रिशॉन वॉल्डर तेचे नंतर अपुरबायचो तालिंतवंत आनी तो नासतना आजकाल खंयचीय कोंकणीची संगीतकारी जायनात कित्याक कोंकणीचो एक उंचलो ट्रम्पेट खेळगाडी आनी हर एका कोंकणी कार्यांत तो जरूर आसता आनी तो आसल्यार त्या कार्याक निजायकी सोब जेपूसो प्रज्वल फ्रंटेरो तेचे नंतर थंयसर मुखार बास गिटारार सोंपता एक मलगडो कलाकार एक अपुरबायचो कलाकार गांवांत बेंदुरचो मानेस्त आयवन डिसोजा तेचे नंतर फाटल्यान कीबोर्डांत सोंपता बोंदेलचो एक धाकटुलो कलाकार मेलरॉय रॉड्रिगस आनी थंयसर मुखार आनी एक कलाकार एक मलगडो कलाकार आनी सबार आमच्या कोंकणीचे मलगडे कलाकार तांचे संगी तांणी वावर केल्लो आसा एक अपुरबायचो तालेंत आनी सबार मलगड्या गावपिन्यांनी तांचे संगी गायन केल्लें आसा आग्राचो मानेस्त जेम्स फेर्नांडीस आनी ह्या सगळ्या पंगडाचो मुखेली आसा ह्या पंगडाचो कॉयर मेस्त्री आसा ह्या पंगडाचो गुरू आसा मानेस्त सायमन पायस बजाल आनी आज आमकां आवाजांत सांगात दिले आसात सुराबी सावंड्स तांकांय आमी आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा उजवाड सांबाळ्ळो आसा मानेस्त किंग्सली नजरेत एंजल्स लायट्स तांकांय आमी आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव आसा तुमचोच इश्ट तुमचोच मित्र गांवांत कासियाचो फ्लॉयड डिमेल्लो कासिया मंगलोर म्हजे तर्फेनी तुमकां सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा बरें कार्याचें मुखलें पद आनी अकरेची 2 मात्र पदां आसात तुमी जरूर ही दोनी पदां आयकाजे आनी ददोशी जायचे म्हूण आम्हा सुमेस्तांची आशा जावन आसा आनी मुखलें पद एका चलये विशयन कशी एक जळची वात आपणाकच करगोन हेरांक उजवाड फांकेता गी तशेंच एक चली आपणाकच समर्पण करन एका कुटुंबा खातीर एकल्या फुडारा खातीर एका भविश्या खातीर आपणाकच ती समर्पण करता अपुरबायचें पद यॉडलिंग किंग मेल्विन पेरिसाचें हें पद भोव आदलें तरी ताचे उपरांत व्हिडिओ रुपारी हें पद रिमेक जाल्लें आसा पदाचें नांव आसा चली आनी ह्या वेदीर हें सोबीत पद गायन करच्याक अपुरबायची चली वेदीर उबी जाल्या मानेस्तीन जॅस्मिन डिसोजा ताळयांच्या आवाजान ह्या वेदीक हांव पेश करता आनी ह्या पदाचे पोषक आसात मानेस्तीन नॅन्सी वेलेंटो मिलार आनी मानेस्तीन डेझी बरेटो वेलेन्सिया आतां तुमचे मुखार चली Is it
जोळून वेता भोवतणी उजवाड फावता मेणा संगी खोडून पडटा जोळून जोळून हेरान पावून ती पालवता
उंचले पद आणि उंचले गायन जॅस्मिन डिसोजाचे आणि तेशें सांगा दिल्ल्या सगळ्या कोयर पंगडाक आमी आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा आणि अकरेचे पद आसा ताचे पयलें कार्याचो गुरकार आयतोजला मानेस्त सैमन पायस बजाल तांची बोगनां व्यक्त करन आपल्या काळजांतल्या गुड्या येता न्हू आमी सुमेस्तांक देव बरी करूं म्हणची उतरां घेवन तुमच्या मुखार मानेस्त सैमन पायस बजाल. सर्वांक देव बरो करूं म्हणटा अखेर पर्यंत तुमी राविल्ल्याक पयलें देव बरो करूं म्हणटा हांगा पळया सगळो ग्रूप आसा आनी तूं सिटी वाराड्यांतली एपिस्कोपल वाराड्यांतली दक्षिण वाराड्यांतली एकेका पिरगेजीची सदां दोगां तेगा 5 तशें एकच ग्रूप वो फाटल्या 10 वर्सां जावन आमी आत्मीक संगती गायन करताल्या आनी पयल्या फावटी आमी पदान अवकाश करून दिल्ल्या कलांगणाच्या अध्यक्षाक माणसभणेच्या गुरकाराक आनी सर्व संध्यांक हांगा वावर करच्यांक आमकां सहकार दिल्ल्याक पयलें देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा ह्या ग्रुपाच्या संध्यांक तुमी 10 वर्सां जावन म्हज्या सांगात आसल्यात हांव एक लिडर जावन आसा तुमी म्हज्या सांगात आसल्यात मात्र न्ही प्रिजन मिनिस्ट्रीची आमी तें शो दिवंक येताना बिस साहेबा सांगता आमकां इल्ले कर्ज आसा आनी तो दिल्लो पोवरा आनी आज सिटली नांवां वाचल्यांचींत सादारण 28,000 तांणी दिल्यात आनी तितले मात्र न्ही तांणी प्रॅक्टीस आसा हाका मस्त प्रॅक्टीस आसा धर्माक येतात सांगल्यार जालें येतात खंयच्यान खुर्सून येतात आमी कांय दिना दिल्यार एक कॉफी आनी खावंक मात्र. सर गावप्यानो संगीतकारानो देव तुमकां आशिर्वाद दिसूं. उद्घाटन केल्ल्या फादर आंद्रुलियो डिसोजा मुखेल सोयरो फादर आयवन मागीर आज ह्या MC केल्ल्या मनेस्त फ्लॉयड आमकां मेळचो कश्ट आसलो लिनेट बायचो तो आनी एक ग्रुपांत आसा आमचे मनेस्तीन लिनेट बाय ताच्या मुखांतर आज धर्मार्थ तो आयला ताकाय देव बरें करूं. सर संगीतकारांक हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक सुरी खाणून आसयल्ल्या रॉकीक डान्स केल्ल्या आमच्या भुरग्यांक वायलीन ट्रियो केल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं देव बरें. बरें कोणाक सोडनासतना हांव सुमेस्तांक देव बरें करूं सांगिल्ल्या मानेस्त सैमन पायस तुमकां आमी आभार मानता. तुमच्या मुखल्या संगीत पैनाक तुमच्या मुखल्या जिणयेक तुमच्या मुखल्या मिसावांक आमी सर्व जैत आशेता तुमकां आमी आभार मानता. बरें कार्याचे अकरेचे पद 2007 इसवेंत एक कोवळी आमच्या कोंकणी समाजाच्या मुखार अर्पण केल्ली. तेगा जाणां मानेस्तांनी ती कोवळी तयार केल्ली आनी तातूंत त्या कोवळेंत थोडी विशेशता आसली. हांवें ते क्लूज तुमकां दिल्यार कधी जावन ती कोवळी खंयची तुमकां परखूंक साध्य जाता. एकच प्रोड्युसर आनी सक्कड 10 पदांकी एकाच व्यक्तीन पदां बरयलीं सक्कड 10 पदां एकाच व्यक्तीन गायन केल्ली आनी सक्कड 10 पदांक एकाच व्यक्तीन संगीत दिल्लें आनी त्या सगळ्या कोवळ्यांतली पदां घेवन ह्याच मंचेर एक संगीतकार्य उबें जाल्लें आसा. कोणी सांगतात गी कोणाची कोवळी खंयची कोवळी म्हूण सांगून वय सारकें सांगलां तांणी पूण तांतलो एक मानेस्त वय लॉयड रेगो येस एडॉल्फ जयतिलकाची ये मना कोवळी आनी तांणी निर्माण केल्ली आनी तांची सगळ्या कोवळ्यांतली पदां घेवन ह्या मंचेर एक संगीत सांज उबें जाल्ली आसा. आतांच्या तरण्या बरोवप्या पैकी वा साहित्या पैकी लॉयड रेगो मोगाची पदां बरोवच्यांत मुखल्या पंथयेर आसा आनी तांच्या लिखणेंतल्यान उदेल्लें एक सुबित पद आसा यो रे पावसा. हें पद निर्माण केल्लें आसा मानेस्त एडॉल्फ जयतिलक मुळांत तांणीच गायन केल्लें. ये मना कोवळेंत हें पद आसा. रोशन आंजलोराचें अद्भुत संगीत ह्या पदाक आसा आनी आतां कार्याचे अकरेचे पद घेवन यो रे पावसा तुमचे मुखार आयचो कोयर पंगड आयतो जाला. अकरेच्या पदाक तांकां परत हांव वेदीक स्वागत मागता आसतना ह्या अकरेच्या पदाचे पोशक आसात मानेस्तीन नोरीन मिरांदा मिलार आनी मानेस्त स्टॅनी बरेटो मिलार. तुमचे मुखार आतां अकरेचे पद.
Thank you one and all. देव बरें करूं आनी इतल्यार 243वी मानची हांगासर सोमता आनी हांगासर हांव प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हूण आशेता माने लिनेट कॅस्त्रीन एक निवृत्त पुलीस ऑफिसर ती आमच्या समाजीक एक तीक कितेंय गरज पडल्यार तुमी तिका संपर्क केल्यार ती कितेंच ना म्हूण सांगिना ती निवृत्त जाल्यार शी इज नॉट टायर्ड
आनी तिचे वरवीं आज तिणें म्हाका हांगासर अवकाश दिल्ल्याक तिका आमी आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा